शाळा जेन्ना सुरू जाली तेन्ना खूब चॅलेंजीस आशिल्ल्यो. म्हणजे पयली चॅलेंज आशिल्ली फोंड्या सारक्या मोठ्या म्हालान वचपी भुरगीं आमचे कडेन येतली काय ना. मागीर तातूंत येवपाचीं जाल्यार मागीर तांकां इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय, जें इन्फ्रास्ट्रक्चर आमचे कडेन नाशिल्लें त्या वेळार तें उबें करप. आनी फक्त इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा म्हणून भुरगीं येनात, तर ताज्या खातीर वेगवेगळे प्रकल्प लाभयले. आनी तातूंतल्यान हीं भुरगीं हळू आमचे कडेन येवपाक लागलीं. म्हणजे पयरूच हांवें एका पेपरान हातून मुलाखतीन सांगिल्लें की पटसंख्या दवरप किंवा ते मिनिमम भुरगे दवरप हें पयलीं चॅलेंज. आनी ही सुरवात जाली तातूंतल्यान एक कांय प्रकल्प हांवें राबयले, ते थोडे तुका सांगता. एक म्हळ्यार पयलीं ऑडियो विज्युअल माध्यमाचें एक तेन्ना सामकें मातशें फेड आशिल्लें, पूण हें सगळें एका साद्या शाळेन आसप हें नाशिल्लेंच. आनी तेन्ना नवीन त्यो गजाली, 30 वर्सां आदीं. एब्सोल्युटली 25-30 वर्सां आदींच्यो गजाली. तर हांवें ठरयलें की आमकां LCD प्रोजेक्टर जाय. शक्य ना. वेवस्थापना कडेन गेलो, वेवस्थापना कडेन 25-40 हजार तुका कोण दितलो काय म्हणून. म्हणटकच हांवें ठरयलें आनी एक मिलेर नांवाचो प्रकल्प उबो केलो. म्हणजे केन्नाय कोणाच्यानय राबोवं येता. मिलेर संकल्पना सगळ्यांक खबर आसा, पिगी बँक. ह्या मिलेरान हांवें म्हज्या भुरग्यांक तेन्ना एक 250-220 सुमार भुरगीं आशिल्लीं. हांवें म्हणलें 1-1 रुपया आमी शाळे खातीर घालुया. तुम्ही देवा कडेन किंवा आनी खंय गेले जाल्यार तांच्या फंडपेटीन घालता, तशें शाळे खातीर 1-1 रुपया घालुया. आनी पालकांक जर सांगत 100 रुपया 200 रुपया डोनेट कर, कोण तयारी ना. कारण 100 रुपया 200 रुपया दिवपाची तेन्ना 100 रुपया दिवपाची तयारी नाशिल्ली आनी तेन्ना ती कुवतय नाशिल्ली. अशा वेळार म्हज्या भुरग्यांनी 1-1 रुपया घातलो आनी तांकां सांगलें की 1 रुपया तुमी घालात, 5 रुपया हांव एड करतलो. आनी म्हाका अजून याद आसा, आमी एक जॉयंट अकाउंट उगडलो, एक कावन्सिलाचो सेक्रेटरी आनी हांव तेन्ना चेअरमॅन आशिल्लो, आनी 43,000 रुपया जमा केले. आनी आय वॉज व्हेरी हॅपी दॅट आय हॅड फर्स्ट LCD प्रोजेक्टर. अजूनय म्हाका ब्रँड तो याद आसा आनी तो वापरता, अजूनय वापरता, सेनियोचो प्रोजेक्टर. आनी इतली एक म्हणजे खुशी जालीच की मोठ्या शाळांनी जे ना ते म्हजे कडेन आयले. आनी तातूंतल्यान अशा प्रकल्पांतल्यान एक वेगळ्या पद्दतीन ऑडियो विज्युअल माध्यम वापरून तांकां शिकोवपाचो प्रयत्न केलो. आनी थंयच्यान भुरगीं बरीच एट्रॅक्ट जालीं. म्हणजे एखादी संस्था चलपा खातीर किंवा संस्था उबी करपा खातीर अशे तरेचे कल्पक जर कितें कल्पना येत जाल्यार तातूंतल्यान एक बरें कितें जावंक शकता. सो हो म्हजो पयलो प्रकल्प मिलेर. आमी सगळ्यांनी एक गजाल लक्षांत दवरपाक जाय, जायती आमी अशें परवतात की आमचे कडेन हें ना तें ना तें ना. आनी 30 वर्सां पयलीं जेन्ना ऑडियो विज्युअल माध्यमांत तितली म्हणजे एट्रॅक्शन नाशिल्लें किंवा ताचो तसो प्रचार आनी प्रसारय जालो नाशिल्लो, त्या वेळाचेर सुभाष सरान मुखार सरून साद्या 1-1 रुपया, म्हणजे जाका आमी एका तेंपार मुश्टी फंड अशे तरेची संकल्पना आशिल्ली, तातूंतल्यान आनी भुरग्यांक ती पळय जो हें आसा की म्हज्या हातूंतल्यान आमी प्रोक्युअर केलो म्हणून तो आनंद.